बट्टेने जुली आंटी येऊन असा किती तोंड फुकला सरी बहुला पळे विसर आज बंपर किती गो पयस सरल्यात आम्ही ते एक एक्झिबिशन येयला मो ते ऑफरांत बंगार मेळटागी ग्रामाक 500 रुपये उणेगी ते अडूंक बैसरले अंत वय वय सर ते कोडयाळ येयला 5 दिसांचे एक्झिबिशन आसा तांचे ऑफर अंतानी दितात तशें हांवें हाच्या लागीं सांगलें बैसर या म्हणून मागीर ते ऑफर आसना 5 दीस मात्र आसतात तांनी हांवें पोर एक्झिबिशना वचून नागे 2 कंगणां कन्न गेल्लीं देखून आज बँकाक वचून दवरया म्हूण सांगतना थंय बँकाकारांनी म्हणलें ती डुप्लिकेट म्हणून देखून हांव थंय इंतू सोडून आयलें डुप्लिकेट कंगणांगी ते कशें डुप्लिकेट तुवें कंप्लेन करीत आसलो तांकां कंप्लेन कोणाक करचें हांवें ती मनशां हांगा नात ती आयिल्लीं 5 दिसांक देखून आमी गेलीं आमच्या आशेक आतां ती थंय नात आतां कोणाक कंप्लेन करचें आतां कंप्लेन करून कांय प्रयोजन ना कश्टांनी जोडलें सुला भायर गेलें आमकां तिचे बरी मोस केल्यार नाका वेचे आमी ते वय 500 रुपये उरतात म्हणून गेल्यार इच्या बरेंच जायत तिका पळयतना पाप दिसता नाका नाका वेचे मागीर कोणाक बापायक तांच्या कंप्लेन करचें वय ते सतूच 5 दीस येतात हांगा रेंट दिवन रावतात आनी वेतात वय वय आमी कन्यांचे नाका नाका आमकांय नाका आनी तांकां पळयतल्यांक की सांगया तशें कन्ये नाका डुप्लिकेटच येता म्हणून सत्या फाटी वेचे जायत आंटी बरें बाय